चड फाटी या नाका 2021 जीएमसी एलिजेड जॉब स्कॅम कथीत जॉब स्कॅम जे आशिल्ले तातूंत हायकोर्टान सुद्दां आपली टिप्पणी दिल्ली आणि म्हाका दिसता ह्यो गजाली खूप इम्पॉर्टंट आसा ताज्या उपरांत हाजे कितें जालें ताजेर केन्नाच कोणें सांगूंक ना 2022 पीडब्ल्यूडी जॉब स्कॅम जातूर खुद्द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराचें नांव येतालें पावसकर हे तेन्ना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आशिल्ले तांचें नांव येतालें आनी हे सगळ्यांनी आयकलें आसतलें 2022 गजाल जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें तेदच वेळार हे खुबश्यो गोश्टी जाल्यो आणि ते जॉब जे रिक्रूट जाल्ले तांचे सुद्दां कितें जालें हे सगळें ते वेळार आयकलां आसतलें आणि एक खास गजाल हातून इतली आसा की आतांचे जे मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकर आणि बाबूश मोन्सेरात तांच्यांनी सुद्दां एक एलिगेशन केल्ले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराचेर की जॉब हे विकले गेले म्हणून हे खूप भयानक एलिगेशन्स आशिल्ले पूण ताजे उपरांत कितें जालें काय हो एक मोठो प्रश्न आसा तेन्नाय बीन गव्हर्मेंट बीजेपीचे आशिल्ले आयजूय बीन बीजेपीचे आसा तेन्नाय बीन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आशिल्ले आयजूय बीन डॉक्टर प्रमोद सावंत हे चीफ मिनिस्टर आसा पूण ताज्या उपरांत हे जॉब स्कॅमाचें कितें जालें काय इतले खरपणेन हे प्रकरण कित्याक फुडें व्हरूंक ना काय हो एक प्रश्न चिन्ह अजून पर्यंत लोकांच्या तकलेन आसतलो त्या सीएमाक इतले एक्शन घेवचे अशें दिसूंक ना तेन्ना आनी आयज जेन्ना खुबशे लोकांची नांवां येता तेन्ना बरे तरेन एक्शन जाता काय